नमस्कार. आयच्या टिकटॉक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. जशे सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शनाक तयार जाता, काँग्रेसीन खुबशी इंडक्शन्स जावपाक लागले, खुबश्यो एंट्री जावपाक लागल्या. पण एकूच अशी एंट्री फाटल्या विकान जाली तेजे BJPच्यो महिला सुद्दां रिएक्ट जाल्यो आनी ती एंट्री आसली प्रतिमाची. आयज आमचे कडेन तेच आहा स्टुडियोन. एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो, वेलकम तुमकां. थँक्यू. कोणी म्हणटा आपल्या रक्तान BJP आहा, आपल्या रक्तान काँग्रेस आहा. तुज्या रक्तान एसीड खंयच्यान येयलें? हें आपान बी वचून गेल्या उपरांत येयलें? थँक्यू लोकेक फॉर कॉलिंग मी ऑन प्रुडंट. थँक्स प्रुडंट फॉर कॉलिंग मी ऑन टिकटॉक शो. पयले सुवातेर सांगूंक सोदता, येस 2 तारखेर 2 जुलय 2026 म्हाजो प्रवेश जालो परतून. आय जॉयन माय होम बॅक वेर आय हॅड सर्वड फॉर 27 वर्सांनी आनी 4.5 वर्सां गॅप आशिल्लो वेर आय वॉज डुईंग माय पॉलिटिकल एक्टिविजम. आनी तुमी पयलां आसतलें आपान फक्त 1 वर्स न्हू तूं? पान ओन्ली फॉर 1 year. सो घरांत एंट्री मारता थंय आसा. हांवें म्हजें फॉर्मल स्पीच जातकीर हांवें कितें म्हणलें? हांवें म्हणलें दॅट इफ यू कट माय वेन्स यू वील फायंड एसीड. तुमच्या रक्तांत सगळ्यांचें ब्लड आसतलें, पण म्हज्या वेन्सांत एसीड आसा आनी हें एसीड आयलां टू फिनीश BJP फ्रॉम ऑल द इलिगलिटीज, करप्शन एंड एवरीथींग. सो आनी फर्दर आय सेड ऑल्सो की येस वी वील फायट, वी वील वर्क टू स्ट्रेंथन काँग्रेस पार्टी विथ ऑल आर लिडर्स अंडर द लिडरशीप ऑफ गिरीश जी. अँड वील सी दॅट 26 or 27 आमी काँग्रेसाचो झेंडो सगळ्या कडेन वयर काडटली. पूण खंय तरी मिर्ची लागली आनी मिर्ची लागली कोणाक तें BJP रिएक्ट जाली, BJP महिला रिएक्ट जाली तुज्या स्टेटमेंटाचेर. येता त्याच दिसा आय थिंक मिर्ची लागली एक्चुली BJPच्या मंत्र्यांक न्ही, BJPच्या CMाक सगळ्यांक मिर्ची लागली आसतली. बट देन दोग जाणांक उबे केले आनी ते दोग जाणां जी आसा ती आमी लायफान जाल्यार आमी पळोवना, कोणें खंयच्याच न्यूजार पळोवना, कितें काम केल्लें तें पळोवना. आनी तांकां बाबड्याक स्कार्फ घातले BJPचे आनी तेणी स्टार्ट केलें. तांकां कांयच म्हणना बिकॉज आय नो दे आर पपेट्स, दे जस्ट बॉट अप. बट एटलिस्ट म्हाका लागून तांकां खंय तरी पब्लिसिटी मेळ्ळी, ती मातशी फेमस जाली. आनी वर्स्ट पार्ट इज दॅट आय फील सॉरी फॉर देम बिकॉज वेन दे सेड व्हिडिओ केले तेणी तांकां स्क्रिप्ट दिल्ले ते बरोवन वायट दिसता की तांकां कॉमेंट्सान लोकांनी तांकांच खाल्या. पण युअर स्टेटमेंट्स रॉंग. माय स्टेटमेंट आय एम फर्म विथ इट. येस, एसिड रन्स इन माय ब्लड ऑर वेन्स. दीस एसीड मिन्स इट इज अ मेटाफॉर रे. मेटाफॉर म्हणल्यार कळ्ळें तुका, लिटरली एसीड हा न्ही रे. बट मेटाफॉर म्हणटा ते तांकां ते बाबडे ती चलयो कोण ते पूनम आनी कोण ते करिना ओर BJP कळून आसतले. यू नीड टू लर्न, यू शूड नो इंग्लीश लिटरेचर. जो इंग्लीश लिटरेचर शिकला वो क्वॉलिफायड आसा, हू हॅज द नॅक ऑफ इंग्लीश स्टडीड, ही वील नो वॉट इज द मिनींग ऑफ मेटाफॉर. आतां तुका एग्जाम्पल, तुका कोणें तरी दुखयलें, तूं म्हणटा कालच कोणाक सांगलां की म्हाका एक गर्लफ्रेंडान सोडलें, म्हज्या काळजाक भालो तोपलो. म्हळ्यार खरें भालो तोपलो ना. तुजो एक फ्रेंड आसा आनी तूं म्हणटा चीट करून गेलो, कसली सुरी तोपली रे फाटल्यान, बॅक स्टॅप केल्या सारकी सुरी तोपली. म्हळ्यार सुरी खरी तोपली ना. तो दिसा कॉल्ड मेटाफॉर. सो आय मेंट दॅट वे. सो एसिड इज दॅट मिन्स आय एम हियर टू फिनीश ऑल. ते लागले ट्रूथ हर्ट्स. तुवें काँग्रेस सोडटना लास्ट टायम म्हटलें की शत्रू म्हटलें, शत्रू म्हणजे एनिमीज विदीन आहा म्हटलें. ते तूं आतां परत येयला काँग्रेसीन. वाय जॉयन बॅक काँग्रेसीन? ते शत्रू आसा काय काबार जाले? See, the day I had gone to meet our Congress leadership, where our in charge Manik Rao Thakre was there, Madam Dr. Anjali in charge was there, all our leader of opposition, Yuri Bab, Elton Bab, आमचो MLA, Kalush Ferir, MK Sheikh, सगळे आशिल्ले पळय त्या दिसा. आनी मेन वॉज गिरीश बाब, आमचो प्रेसिडेंट. आनी हांव भायर आयलें तेन्ना म्हजो स्टेटमेंट कितें आशिल्लो? म्हजो स्टेटमेंट आशिल्लो दॅट आय एम कम बॅक टू मीट माय फॅमिली. आनी वेन फॅमिली म्हणल्यार तुका खबर आसा, लायक वेर यू आर कम्फर्टेबल, वेर यू फील यू हॅव दॅट कॉन्फिडन्स लेवल. सो आय वॉज व्हेरी हॅपी टू गो. तूं आतां समज आवय बापाय बरोबर रावता आनी झगडून कुशीन गेला, ओ वायट धरून कितें कुशीन गेला, ओ तूं भिराडाक रावता, यू वील नेवर बी हॅपी. बट वेन यू कम बॅक टू युअर ओन हावस, यू नो वॉट पीस अँड कम्फर्ट यू फील. सो दॅट इज वॉट आय फेल्ट एंड आय सेड आय एम बॅक अगेन. बट थंय हांवें एक तोमको मारलो. कितें म्हणून की जी गार्बेज आशिल्ली जेन्ना हांव सोडटालें तेन्ना गार्बेज आशिल्ली पळय, ती आतां काँग्रेसांत उरूना. तेच ती गार्बेज जी आशिल्ली ती आमकां आमच्या असल्या युथाक न्ही सपोर्टेज करताली. पूण आयज म्हाका दिसता दे आर गॉन बॅक टू देआर अड्डा, गार्बेज अड्डा, दॅट इज BJP. काँग्रेस सोडले. सो इट वॉज क्लीन न्हू, ते गेले न्ही. सो जे आशिल्ले ते गेले. लोकांक फोटोन घात मारून आयज कळ्ळें कर्मा रिवील केता. सो दॅट्स वॉट आय सेड. सो ते
Garbage is gone and I'm back to my home because it's clean now. ओके तुम्ही अनेक म्हटले जॉयनिंगाचे टायमार की तुम्ही काँग्रेस सोडलेले तेन्ना सुलक्षणा सावंत कॉल्ड यू काय तुमकां मेळ्ळी कितें तरी कितें ना दिसलें? दॅट कितें जालें कॉलेजीचे भुरगीं आसलीं रोजरी कॉलेज आमची नावेली कोवीड टायम आशिल्लो सो कोविडा टायमार तांकां एग्जाम्स आशिल्ल्यो 2 दिसान पेपर आशिल्लो कोणाच्या घरांत एकल्याच्या तरी ग्रँडमदर हॅड पास्ड अवे आनी आनेक भुरग्याचे कोण तरी बापूय वॉज सिरियस इन द हॉस्पिटल एंड इन दीस कंडिशन हाव यू वूड एक्सपेक्ट द यूथ टू आन्सर द पेपर सो यू नो माय स्टायल आय सेड ओके 2 गाडयो केल्यो भुरग्यांनी घेतले एक 12-15 भुरगीं they told me that CM is not at the bungalow, he's in Sankali, Ravindra Bhavan for some event. So थंय गेल्ले कडेन पयलें म्हाका भुरग्यांक घेवन आमकां बसयलें CM येता म्हूण सांगलें आनी शी वॉज द महिला प्रेसिडेंट सुलक्षणा सावंत CM's वायफ सो शी मेड अ सीट एंड ऑल कम्फर्टेबल तांकां चाव बार पाणी दिलें बिस्किट्स दिल्यो एंड देन शी केम एंड दे वर 2 बॉयज ऑफ BJP तांचे कार्यकर्ता स्ट्रॉंग तांच्या उजीर तेणें सगळ्यां उजीर म्हणलें म्हाका तूं काँग्रेसींत आशिल्लें 27 इयर्स काडली तुवें काँग्रेसींत आनी तुवें मुगो चूक केली दुसऱ्या पार्टीन वचून कळ्ळें तुका न्ही कितें तरी म्हणलें तेणें म्हाका ना वेट आतां पाल्ली तूं आनी हें करनाका हांवें तेन्ना सोडिल्ली दुसरी पार्टी जॉयन जाल्ली ती आप सो पाल्ली एक मिस्टेक केली तुवें त्या पार्टींत वचून पाल पक्षान आतां ती परतून मिस्टेक करनाका वी वॉन्ट लिडर्स लायक यू यू आर स्मार्ट डायनेमीक एंड तिणें कितें म्हणलें म्हाका मायनॉरिटी कॅथलीक फेस लिडर आमच्या पक्षांत आसा कोणाचे बायल्यो आनी हें तें बट यू हॅव कम फ्रॉम द ग्रासरूट क्रेडर सो चीत आतांपाली सो आय स्माइल्ड एंड आय डिक्लायन्ड आय सेड नो आय एम हॅपी तुजी लिडरशीप मानता जाली या मानता बिकॉज शी ऑल्सो सेड दॅट CM देखून म्हणटा म्हणून प्रमोद सर देखून म्हणटा पाले मिस्टर म्हणटा पाले CM दॅट शी इज अ फायटर आनी शी क्रिटिसायजीज रायटली सो आय सेड थँक्स फॉर द कॉम्प्लिमेंट बट नो आय एम अ एंटी BJP वुमन लेट मी टेल यू स्ट्रेट सो आय कंटिन्यूड माय वर्क फॉर 4.5 years लोकांचे मुद्दे घेऊन हांव सांगला न्ही डायरेक्टली आनी थँक्यू डिक्लायन केलें न्ही डायरेक्ट सांगलें शी कॅनॉट डिनाय इट बिकॉज द यूथ वीच वर देर मे बी नाव दे मस्ट हॅव पास देअर कॉलेज बट दे आर स्टील देर एक चली आशिल्ली तितूंत अलोयशा म्हणून शी इज अ मॉडल ऑल्सो शी वॉज स्टार्टींग इन रोजरी फ्रॉम बोर्दा शी वॉज द मेन थिंग सो ऑल स्टार्टेड लाफिंग ओके एक वर्स तुवें आपान काडलें इलेक्शन थंय केलें 2022 एक्सपिरियन्स कसो आसलो आपाचो सी आय हॅव नथींग इल फिलिंग्स फॉर द आप लिडर्स हांव सदांच म्हणटा जावं तो केजरीवाल बाब जावं आमचे गोंयच्या वाल्मिकी जावं वेन्झी ओ क्रूज ओ द कमिटी वीच यू आर वर्किंग वीथ बट द प्रॉब्लम इज दॅट एज आय टोल्ड यू शूड बी कम्फर्टेबल वेर यू आर हांवें एक रागान तो निर्णय घेतिल्लो आनी हांवें सदांच म्हणलां आनी म्हाका वायट दिसना सांगपाक की येस इट वॉज द बिगस्ट मिस्टेक टू लीव काँग्रेस एंड दॅट इज आउट ऑफ दीस पीपल हू बिट्रेड गोवन्स एंड आर गॉन टू BJP नो बिकॉज ऑफ देम दॅट प्रेशर आयलो आनी ते फ्रस्ट्रेशनान ते हर्ट जावन तो गेल्लो आय रिग्रेट एंड दॅट वॉज द बिगस्ट मिस्टेक म्हण हांवें एडमीट केल्या बट देन वेन यू गो तूं रागा बिरो वता कळ्ळें तुका न्ही पण मागीर कम्फर्टेबल जायना म्हाका जाय आशिल्ले गोंयचे मुद्दे घेवपाक गोंयचे उलोवपाक सो आय सेड लायक I want to work for Goa and Goans. So when I can see land conversions happening, land grabbing जाता, corruption जाता, इतले illegally जाता, commission इतले खातात आणि हे कितें because their thing was a Delhi model, no? Most of talking about light free. अशा टायमार सोडला तुका वायस प्रेसिडेंट Yes, केले I was on आणि the दुसऱ्या top. सोडले तुवें I was on the top position. I was the vice president of the party and I was also the spokesperson. But as I told you, for me, positions and post doesn't matter. For me, I should be happy what I'm doing. आणि म्हजे काळीज दुखतालें गोंयकारांचे मुद्दे घेवपाक 4.5 वर्सां जालीं मरे लौकीक तुमी सगळे कवर करता म्हणजे प्रुडंटाचेर तुमचो जो रिपोर्टर आसा मडगांव साव्यो ताका ही कंटिन्युअसली म्हजे घालीत रावता कितें जावं अरे कितले रॉंग डुईंग जावपा लागल्या कितले रॉंग डुईंग्स लायटीची बिलां खंय पावल्या स्मार्ट मिटर हाडपा सोदतात या आपल्या कमिशनाक लागून कितें ना करपा सोदतात सगळी इलिगलिटी करप्शन कम्युनलिझम देखून म्हणटा हांव कम्युनल हार्मनी देखून डिस्टर्ब करपाक मुखार सरल्या सो आय वॉज कंटिन्युईंग आय केप्ट ऑन वर्किंग एंड फायनली नाव इन काँग्रेस ओके आतां तूं जेन्ना एक वर्स थंय काडलेलें तुवें पार्टीचें फंक्शनींग पळयलां तुमकां जस्ट तेंचे पार्टीचें म्हणून विचारता आपाचें फ्युचर कितें दिसता तुमकां गोंयांत 1-2 आमदार जाले तेंचे फाटले इलेक्शनां आतां फ्युचर कितें दिसता सी आय फील फ्युचर टुडेज डे इज काँग्रेस वर्सीस BJP सिरियसली आतां तांचे 2 आमदार आसा तांचे 2 आमदार आसा म्हणल्यार इफ वी गो इन अलायन्स देन इट वील बी अ युनायटेड अलायन्स सो मे बी बट अदर देन दॅट आय डोंट थिंक एनी अदर पार्टी हॅज गॉट दॅट मच ऑफ स्कोप लायक सी गोवा फॉरवर्ड इज इन अलायन्स प्री अलायन्स वीथ काँग्रेस सो ते मानून घेतात
आजीचो एकलो आसा आमचो विरेश बाब. सो आय थिंक युनायटेड ओके रे, बट नाव नो आय डोंट वॉन्ट टू गो सेपरेट सेपरेट जाल्यार तांकां कोण विचारचो न्ही. I honestly feel, and I'm too small. I can say I'm a foot soldier of Congress party today. But I honestly feel leaders are there to take that decision. But माझ्या मनातले सांगता पर्सनल माझे की वी 66% असा म्हणटा न्ही, युनायटेड जावपाक जाय. युनायटेड वी स्टँड, अदरवायज डिवायडेड वी फॉल. आनी परतून मागीर भ्रष्टाचार जुमला पार्टीक परतून चान्स पडटलो. आयज CM मरे प्रमोद सावंत वता थंय आख्या गोंया म्हणटा भिवपाची गरज ना, ह्या कॉन्स्टिट्युन्सी वता भिवपाची गरज ना, त्या कॉन्स्टिट्युन्सी वता पेडणे साकून काणकोण भिवपाची गरज ना. पूण आयज हांव सांगता गोंयकार कितें म्हणटात ते. CM म्हणटा भिवपाची गरज ना, पूण हांव सांगता दॅट गोंयकार म्हणटात कितें म्हणटात, भ्रष्टाचाराचे भाजप आमकां नाका. कळ्ळें तुका? भ्रष्टाचारचे सरकार आमकां नाका. हो आवाज जाल्लो आसा आयज गोंयकारांचो. ओके, तूं आतां काँग्रेसीन येयले, गिरीश लीड करता काँग्रेस, त्या टायमार तूं येयला. सो गिरीशाची अपॉयंटमेंट जाली पळय न्हू, तेन्ना एक पार्टी भितर मातसो बोळा जालो. हे कित्याक जाता? हरशी गिरीश हरशी ओल्ड काँग्रेसमॅन, तेणी पयलीं प्रेजिडेंट म्हणून काम केलां. See, I'm not kidding. I'm being honest. I have highest respect for Girish. Not that because he's become the president and I'm inducted again and all. Because I had the privilege of working with Girish right from the time I सोडून was. गेले तेन्ना तोच प्रेजिडेंट आसलो. तोच आशिल्लो. आनी ते सोड, जेन्ना 18 वर्साचें आशिल्लें आनी वेन आय जॉयन काँग्रेस न्हू, इंडियन नॅशनल काँग्रेस, गिरीश बाबाच्या अंडर हांवें काम केलां. गिरीश आमचो अध्यक्ष आशिल्लो. आनी गिरीश नोज ऑर्गनायझेशन सेटअप, ऑर्गनायझेशन, एवरी बूथ मॅनेजमेंट, ब्लॉक मॅनेजमेंट करपाचें ताका खूब एक्सपिरियन्स आसा. तितलेंच न्ही, आनीक 10-15 वर्सान जेन्ना यूथ प्रेजिडेंट जालें तेन्नाय तो म्हजो लिडर. जेन्ना तो PCC प्रेजिडेंट म्हणून आयलो तेन्ना हांव ताजे बरोबर महिला अध्यक्ष म्हणून काम केलां एज अ महिला काँग्रेस प्रेजिडेंट. सो इज गॉट वास्ट एक्सपिरियन्स. आतां तूं म्हणटा तो आयलो आनी मातशें हें जालें म्हणून. हांव म्हणटा सी, वी हॅव टू, काँग्रेस दॅट इज डिसिप्लिन्ड, एंड दॅट डे वेणुगोपालजी हॅज शोन, वेणुगोपालन दाखयलां वॉट इज डिसिप्लीन. आमी एक फॅमिली, तुमकां कितें प्रॉब्लम आसा, मिसअंडरस्टँडींग आसा, ओ कितें ग्रिवियन्स आसा, देर इज अ पार्टी प्लॅटफॉर्म आसा, यू हॅव अ फोरम. दीस इज नॉट द वे. दीस लुक्स लायक नो देर इज समथींग टू क्रिएट कन्फ्युजन. वेन सोनिया गांधीजी, राहुल गांधीजी एंड खरगेजी हॅज अपॉयंटेड हिम बिकॉज मे बी कितें तरी तत्व आसा. पूण लेट मी टेल यू, आतां सगळीं म्हणटात तेणें लास्ट टायम पयशे घेतले, टिकेटी दिल्यो पयशे. Only only blame is coming on Girishji. Now today I am saying, who was the leader of opposition then? Who was on the screening committee then? Why only push the blame on Girish? जेणे फोटिंगपण केल्या पळय आनी नाटकां केल्या पळय ते वचून बसल्या मरे देवाची शपथ घेवन फोटिंगपणां करून BJPत बसल्यात आनी कोट्यांनी करपाक लागल्यात आपलो फायदो चिंतून. गिरीशाक कितें मेळ्ळें? गिरीश आमदार जालो, ओ गिरीश मिनिस्टर जालो, ओ गिरीश MP जालो, गिरीश बाबडो थंयच आसा, पार्टीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेत आसा, काम करीत आसा. इट इज नॉट हिम, ही इज बीन अपॉयंटेड. गिरीशाची कित्याक जाता एलिगेशन डायरेक्ट टिकेट विकता म्हणून? हांव कितें म्हाका भोंगो दिसता गिरीशाचें की जेन्ना थोड्यांकनी तेणें बाबड्यान हाडिल्लें पळय गिरीशान कितें तरी बरें चिंतून, तेच लोक आयज ताजेर उलटा उलोवपा लागल्या. बट गोंयकार तथ्य ना, कांयच ना. गिरीश ही इज केपेबल, दॅट्स वाय इज बीन सेंड हियर. आनी आतां BJP चड भिवन पडल्या. एक्चुअली टेलिंग यू, द डे आय इंडक्टेड टू कितें म्हणलें BJP बिल्यान तेणी स्टेटमेंट चड केलें आनी म्हजेर चड. येस, कित्याक तूं केन्ना झाडाक जाय ते फळां आसता पळय त्याच झाडाक फातरां मारतात. सो म्हजेर स्टार्ट केलें सारकें, टील टुडे इट्स गोईंग ऑन. तशेंच गिरीश आयलो, ऑर्गनायझेशनांतूच थोडे चाळोवन पडले. सो दॅट इज तांकां भिरांत पडलें. आनी एक सांगता, मे बी BJP इज केअर बिकॉज गिरीशान लास्ट टायम हाडिल्ले, गिरीशान जे हाडिल्ले ते तुमी चोरून व्हेले आनी ब्लेम कोणाक घेवपाक पडटा? गिरीशाक. चोरून व्हेल्या कोणें? भाजपान. आयज हात मरे हें कमळ हातींत आसा मरे. इट इज हें मरे सगळें काँग्रेसाचें मरे ते काँग्रेसाचें सरकार म्हणपाचें, फक्त भाजपा म्हणून कॅबिनेट अर्दे वयर काँग्रेसचे. ऑल आर लिडर्स दे हॅव रॉब्ड मरे, दे हॅव लुटेड रॉब्ड मरे. अँड दीस पीपल शेमलस, दे टूक वाव्स नियर जिजस, खुर्सा कडेन आनी देवळां कडेन आनी मस्जिदां वचून हेणी फोटिंगपण केल्लीं आसा मरे. डिफेक्टर्स मरे हे. आनी तुमी ब्लेम घालता बाब गिरीशाचेर. वॉट गिरीश हॅज गेन इन दीस? गिरीश गांव वचून आनी गिरीश हंबल, गिरीश इज व्हेरी हंबल, डावन टू अर्थ. ताका तुवें पळयलां गिरीशाचें, तुवें बॉडी लँग्वेज पळयलां. बिकॉज आय हॅव नोन गिरीश फ्रॉम द टायम आय वॉज 18 years old आनी आय हॅव सीन. एक बाबडी बायक घेवन येतालो तो, बायक घेवन येतालो, प्रेजिडेंट जालो पूण काम करतालो, आख्खें गोंय भोंवतालो आमकां घेवन तो.
तो ही इज नॉट कम लायक अ राजा, कोट्यांनी पयशे पॅलसांतल्यान तो प्रेसिडेंट जावना, तो आमी ताजे अंडर काम केला. ग्रासरूटल्यान ही इज कम फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल. गिरीश इज कम, त्याने खूब मार खाल्या, खूब हें खाल्या, पेन जाय तेन्ना पार्टीक लागून सॅक्रिफायसूय केल्ले आसा तेणे, सॅक्रिफायसूय जाला तो. बट दीस इज रॉंग एंड आय एम टेलिंग यू. कोण रे ती, कोण काल पयची आयिल्ली. आमी गिरीशाक वळखता कितली आतां 30 वर्सां सुमार मायज जालीं. भुरगेपणा साकून आमी गिरीशाक वळखता. बट ही जी काल पयर आयिल्ली, जेंका गिरीशान टिकेट दिल्ली, गिरीशान तांकां वयर काडिल्लें, आयज तीच उलयता. दॅट इज व्हेरी सॅड. देर इज अ प्रॉपर फॉरम, डिसिप्लीन शूड बी मेंटेन एंड आय कंडेम वॉट इज हॅपनिंग. पण मनीषान स्टेटमेंट केलं पण तेणें टिकेटीचेर डायरेक्ट केलं ना, तेणें म्हणलें आपले सर्वेचो ग्राफ वयर काडपाक तूं म्हाका एक सांगलो की म्हटलें मनीषा बायन, I used to like her work. Even today, I say she's a vociferous lady. But you know what? I don't know. तू नासलो तर त्याचा आवाज असलो Whatever is said and done. But आवाज असपा जाय, सम लॉयल्टी असपा जाय. तुका ह्या लिडराचो प्रॉब्लम आसा, त्या लिडराचे प्रॉब्लम आसा, ते तूं तुजे घरा कडेन सॉल्व कर. तूं जगार घालपाक तुका रायट ना. शिस्त पार्टी, काँग्रेस पार्टी इज अ डिसिप्लीन पार्टी. पळय मरे पयर कितें जालें तें. रात्यां भितर मायनॉरिटी चेअरमॅन चेंज करून दाखयलो, आनी लोक आयलो, आनी आकर्शण जालें. हांव इतलेंच म्हणटा, मनीषा बायेचे प्रॉब्लम आशिल्लो जाल्यार मनीषा बायक, ते मनीषान पयर कितें म्हणलां, स्टेटमेंट काडलां की सर्वेक लागून खंय आपणाक सांगलें सर्वे वयर काडपाक 10 लाख लागतले. मागीर तुवेंच विचारलें ताका, तुजे कडेन पयशे मागिल्ले, म्हाजे कडेन न्ही पूण सर्वे काडपाक. म्हाका सांग, लौकीक तूं आशिल्लो ते दीस राती ताच्या घरा कडेन पळोवपाक. नाव शी सेईंग दीस, वॉज आय देर? विटनेसा म्हणटा ते एक पार्टीच वर्कर, ताची वायफ आहा. तशें हांव तुजेर एलिगेशन घालता फाल्यां, आनी हांव म्हणटा म्हजे कडेन 5 विटनस आसा, आनी हांव 5 विटनसांक हाडटा. तूं व्हिडिओ आसा तुजे कडेन, तुजे कडेन रिकॉर्डिंग आसा, तुजे कडेन कितें आसा? डोंट पूट, दीस इज रॉंग. दीस इज, आय फील यू आर हियर टू सी फॉर मनीषा बाय. म्हजी एक व्हडली भयण अशें सांगता, यू वर हियर नो विथ काँग्रेस पार्टी फॉर 4 years. वॉट वॉज द मुद्दो कितें? ही जुमला पार्टीक घरांत हाडपाक जाय आनी काँग्रेस मुखार हाडपाक जाय. तुमीच हें करता जाल्यार आनी कशें जातलें? शी स्टील द मेंबर, आय स्टील रिस्पेक्ट हर. She must have resigned as a general secretary, but this is not the way. You have these issues, you are directly coming in a media house and you are putting allegations on the person who is bought now as a president again. You know, it is tarnishing and maligning somebody's image without having proof and evidence. You need to have evidence. So I condemn what she has done. अमिताक इलेक्शनाच्या तोंडार रिप्लेस केलो तेंच्यांनी. अमिताची कितें चुकलें? परफॉर्मन्स बरो नासलो एज अ प्रेसिडेंट, कितें तुमकां कितें दिसता? See, that time no, Amita कित्याक चेंज केलो ते I am not in the position to tell you because that time I was not in the party. I don't know what was the state of affairs, what is going on. But yes, whatever, whoever is, tomorrow if Girish Bab is replaced after 5 years or after 3 years, so Girish will take it in a humble way. You take it, no. You are still a member, work for the party, no. So that's what I'm saying. See, when I came, I never demanded any positions or any ranks or anything. तुका लॉयल्टी आसपाक जाय, तुका आयडियोलॉजी आसपाक जाय पक्षाची. आमकां आयडियोलॉजी आसा, खरें आसा, म्हणून रावलें हांव 4.5 वर्सां. तुका दिसता म्हाका ऑफर येवन आशिल्ले? अरे रुलिंगाक वचपाक चड इजी मरे. पोजिशन मेळपाचें, चेअरमॅनशीप मेळपाची, पयशे मेळपाचे, ऑफिस मेळपाचें, गाडी मेळपाचें, पेट्रोल मेळपाचें. हांगा म्हाका कितें आसा? बट इट इज द आयडियोलॉजी ऑफ अ पर्सन. यू शूड हॅव काँग्रेस हियर इन हार्ट. काँग्रेस नॉट हियर, काळजांत आसपाक जाय. कळ्ळें लोकीक? पण तुम्ही फाटली 4.5 वर्सां काँग्रेस अंडर अमित कशे पळयतात? पार्टी कशी परफॉर्म करताली? How I'm supposed to know? He was working as a president. तुवें And I was not in the काँग्रेसीक party, but yes, Amit, the day I had left अप टू द Aam मार्क Aadmi आसली party, काय कमी पडटा? माझ्या कडे उलयना असो ना तो. उलयता, I respect him also. He is also our Congress outgoing president. I have all the respect for Amit Patkar, but and he is also the member. But same thing I'm saying. You were hurt, you were upset. There is something called protocol असता, एक forum असता. You could have gone. अशे जगार घालून तुम्ही करून तुम्ही don't. This is showing you all in bad. लोक पळयतात, people are watching. सो अमिताचें कितें जालें? अमित म्हजे कडेन फर्स्ट टायम उलयलो केन्ना जाणा मरे? आय डिडंट नो हिम पर्सनली बिकॉज वेन ही जॉयन काँग्रेस आय वॉज नॉट देर दीस 5 years बॅक. सो अमिताचे वेन आय रिजायन फ्रॉम द पार्टी वीच आय हॅड जॉयन आनी रिजायन केलें तेन्ना ही वॉज द फर्स्ट वन टू कॉल मी. म्हाका पयलो फोन मारलो आनी आय डिडंट हॅव हीज नंबर सेव्ड ऑल्सो. प्रतिमा म्हणपालो बरें केलें, बेस्ट डिसिजन घेतलो म्हणपालो. जायते लोक सांगताले प्रतिमा आमकां जाय, काँग्रेसाक जाय. तेणें ना म्हणचें. आनी आय एम लुकींग फॉरवर्ड. 3 म्हयने मुगो स्पेस दवरया, मातशें गॅप दवरया, मातशें बोर जावन दी प्रतिमा कोणाक जॉयन जातलें. एंड देन वी टेक यू नायसली. स्ट्रॅटेजी आसली ताजी आशिल्ली. आनी लेट हिम से नो. आय हॅव गॉट पीपल अरावंड
and he also knows मागीर it. कित्याक फुडें गेलो मागीर I don't know what was the reason. He is in a better position. Otherwise, जी 4.5 तूं वर्सां ready असलें जावपाक? Yes, because I decided that only, if I'm going back to my parent body, my कोण तरी my ब्लॉक करतालो family. अशें दिसता. So he's in a better position, no? But he was the president. Who can block him? If you are the president, you can induct anyone and you can sack anyone. But I don't know. He's in the better position. That's what I'm saying. But every time he met me, he kept saying, "तुका घेवया, तुका घेवया." Even last April, म्हाका म्हणले तेणे. So much so that इतले करून देखून तो म्हाका सांगता लेटर दी इंडक्शन. चल तेही खालती काय because that humbleness is there. हांवें दिले. But I don't know what was 23. stopping. आतां देखून आतां last हे पळय आतां in from December he was telling me. मागीर पालो एप्रिलान शुअर करया तुज्यान जालें. आनी पयर I heard him telling on the media that 30th खंय 30th गोवा स्टेटहूड डे 30th ताका घेवपा आशिल्लें खंय पूण 29 तारखेक खंय आपणाक काडलो. 30th म्हाका घेवपा आशिल्लें जाल्यार म्हाका 4 दीस पयलीं कळपा आशिल्लें न्ही. आतां म्हाका घेवपा आसा म्हणून म्हाका जें इंडक्शन आसा कोण म्हणून ब्लॉक करतालो तुका? नो आय डोंट नो. सो आमी तेका काय कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज तेका काय प्रॉब्लेम आसचो ना कारण तो पुढचो नो नो ही सेड ऑल्सो तुजो ग्राफ खूब बरो आसा. वेन ही मेट मी तेणे म्हाका आपयल्लें देखून मेळपाक आनी एज अ लिडर आय हॅड गॉन टू मीट हिम इन वास्को कितें तरी फंक्शन आसलें आनी हांव पणजे साकून येतालें. सो आय सेड ओके वाय हॅव दॅट. म्हाका कांय प्रायड ना, म्हाका कांय इगो ना, बसून मेळया कितें उलयता तें पळोवया. सो ही टोल्ड मी तुजो ग्राफ टू गूड आसा. नावेली युअर ग्राफ इज शोईंग टू गूड. आपलो सर्वे केल्लो आसा म्हणपालो सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आय एम रियली टेलिंग यू म्हणपालो एंड वी हॅव टू टेक यू, वी हॅव टू इंडक्ट यू. तुका कांयच खबर ना ब्लॉक कोण करतालो ते अजून ते मागीर सर्च बी रिसर्च आई केलो एम ना? नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव जॉइन अंडर द लीडरशिप ऑफ गिरीश जी who knows me in and out. He knows my good this thing also. He knows my flaws also. He has accepted the way I am and I'm happy, very happy that Girisha time our induction zala म्हणून कित्याक I worked with him and right person on the right post organization लेवलाक लागून सांगता हांव. गिरीश इज रियली गुड. आयज तो कितेंय कोणेय म्हणून गिरीश कॅन ब्रिंग काँग्रेस टू पॉवर. he will definitely get with the help of our in charges Manikrao Thakre, Dr. Anjali. She is a vociferous lady. तुवें ताजे स्पीचीस पळयले आसतले. आनी नॉट फॉरगेटींग आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन हू इज यंग डायनेमीक यंग एंड ही इज व्हेरी ही इज व्हेरी शार्प. आनी तितूंत आमचो मोगाड आनी सगळ्यांक सांबाळपाचो आमचो लाडको MLA बाब एल्टन डिकॉस्टा केपेचो. आनी तशेंच आमचो मोस्ट एज्युकेटेड वेल एज्युकेटेड एंड ऑलवेज गायडेड मी. 4 वर्सां हांव नाशिल्लें खरें पूण 4.5 वर्सां म्हजेर कितें केस जाल्या BJPन कितें तरी केलां जाल्यार म्हाका रातचे 11 देखून फोन मारून कालूश बाब एडवायस करतालो, गायड करतालो बिकॉज ही इज अ सिनियर मोस्ट हे कावन्सल. आनी गिरीश बाब सो एंड द कमिटी इज गूड. यू सी 4 वर्सां खंय तरी तितलें काम जायना आशिल्लें. रस्त्यार येना आशिल्लीं कोण चड नाशिल्लें काँग्रेसाचें मुवमेंट. आसतालें प्रेस हें तें आसतालें फक्त प्रेस चड दिसती पडटाल्यो. बट I can see under the leadership of our Youth Congress President Archit Naik, too good. Youth Congress has started doing their work. They are on their job. They are on the streets. Of course, Mahila Congress President आमचे प्रतीक्षा खलप ताजे देखून हांवें पळयलां महिलांचें आतां एग्रेशन कशें इवन पयर फुटबॉलाक लागून तें हें जालें इशू जालो तें. सो आय थिंक एक खंय तरी रिवायव जाला आनी पॉलिटिक्स इज अबाउट इवॉल्विंग. सो फाटलें जालें तें जालें. बायगॉन्स आर बायगॉन्स. आय थिंक लॉट ऑफ वॉटर हेज फ्लोन डावन द मांडोवी. बट नाव our future should be that we all have to come together, work together, strengthen, work unitedly and forcefully and see that we have to put the BJP in place and that's where they belong, that is at home. तुम्ही सगळे एकेकडे येता बरें आहा पण सेम टायमार गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणून फॉर्म जावपाक रजिस्ट्रेशनाक घातला. कोण आहा दिसता फाटल्यान? आमी जाल्यार 3 नांवां आयकल्यात. दे आर नॉट इन एसोसिएटेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी. खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीत ना. बट खंय तरी फिशी मारता. तुमकां जाय जाल्यार गोवा काँग्रेस. तुमकां गोवा काँग्रेस नांव कित्याक जाय? तुमकां काँग्रेस नांव कित्याक जाय? बिकॉज यू ऑल नो दॅट काँग्रेस इज इन द हार्ट्स ऑफ गोवन्स. सो तुमी लोकांक दुशाबूल करपाक तुमी तें नांव हाडटात आनी थोडे म्हणटात की आमी नात तुमी नात. दे आर डिनायींग. बट बेस्ट पार्ट इज दॅट एज एक उदाहरण दिल्लें हांवें तुकाय तें उदाहरण दिता दॅट एक बायल न्ही जेन्ना प्रेग्नंट जाता पळय. आय होप नाव दीस ऑल्सो BJP शूड नॉट स्टार्ट ट्रोलिंग. एक बायल प्रेग्नंट जाता तेन्ना पयले 3 म्हयने तिचो पोट दिसना. 3 म्हयने जातली मागीर यू कम टू नो प्रेग्नन्सी दाखोवन दिता. तशें एक गोवा काँग्रेस कोण फॉर्म करपाक सोदता आनी डिवायड करूंक सोदता गोंयकारांक आनी BJPक जे फायदे करूंक सोदता ते भायर सरतले.
आफ्टर 3 months ऑफ प्रेग्नन्सी म्हणटा पळय तशा स्लोली कळटले. पण हे काँग्रेसचेच कोण तरी आसतले आसा ते. See, rumors are going on, but this is wrong. If they are doing that is wrong because Goans are smart. काल म्हाका दिसता हितूंत बीजेपीचोय हात आसा. कित्याक काल तांचो दामू नायक जो अध्यक्ष आसा तोय सांगता गोवा काँग्रेस सीट समज काडटले जालें म्हणून. जाल्यार 4 सीट काडटले. तुका कशें कळलें रे 4 सीट काडटले म्हणून? तूं कोणाच्या टचान आसा रे? सो दॅट इज द थिंग. सो आय फील देर इज सम बीजेपीचोय हात आसा हितूंत. ओके, तूं काँग्रेसीन जॉईन जाला, पण तुजो काँग्रेसी भितर रोल कितें आसतलो आनी नावेलीन तुजो रोल कितें आसतलो? तुका कॅन्डिडेचर प्रॉमिस बी केला काय फक्त काम करून जालें? आय एम काम. म्हजें काम कार्य नॉट ओन्ली काँग्रेस लिडरशीप पुराय गोंया लोकांक खबर आसा, ऑपोजिशन पार्टीजाकूय खबर आसा. खंय गेल्यार खंयचेंय काम हांवें डेडिकेटली केलां, केसीस घेतल्या. हांवें रस्त्यार रावन हांवें झगडलां, जावं ते हॉस्पिटलाचे इशू आसूं, जावं ते पुलीस स्टेशनाचे जावं, कोणाक मार घालूं, कोणाक खंयचे इलिगलिटी जावं, कम्युनलिजम. तुवें पळयलां बीजेपीचे रायट विंग्स आसता पळय, हिंदू परिशद कितें तरी तें आसा तेंचें, विश्व हिंदू परिशद जावं. तुवें तें पळयलां आसतलें कट्टरान येवन एक स्टेटमेंट केलें. कट्टरान केलें, पूण कट्टरा फाटल्यान कोण आशिल्ले? गांव माताचो प्रेसिडेंट आशिल्लो तो बबन रेडकर म्हणटा तो, हावजींग बोर्डांतलो नावेली. आनी ह्या सायडीन आशिल्लो तो तांचे खंयचे तें बजरंग दलाचो विरेश. तेच आशिल्ले त्या कट्टरा फाटल्यान. तेणीच पयर नावेली प्रॉब्लम केलो, आमच्या भुरग्याक न्ही मायनॉरिटीच्या हें केलें, दुखयलें. आय स्टूड एवरी टायम. इवन तेणी हिशाब घालप ते हिशाब घालप ना, वो हें काडप ना. वाय यू आर डुईंग दीस, डिवायडींग द कम्युनिटीज? डोंट डिवायड. वी आर गोवन्स. हिंदू, कॅथलीक, मुस्लीम आमी सदांच बरे भाईशे रावल्ले आसा. आमकां हें डिविजन बीन नाका. सो आय हॅव टेकन दीस स्टेप बिकॉज काँग्रेस येस इज अ सेक्युलर पार्टी. सगळ्या धर्माचे, सगळ्या लोकांक, जातीचे लोकांक घेवन वता. सो आय फील दीस इज द रायट अँड द वे आय तुजो रोल कम कितें नाव. आसतलो? म्हजो रोल आसतलो टू वर्क विथ द लिडरशीप wherever the party requires me or my job, wherever the party tells me this is the thing you have to do, this is your responsibility. हांव मान खाला घालून ती रिस्पॉन्सिबिलिटी पयलेय करीत आसा तशें करीत येता. नावेली कॉन्टेस्ट करपा दितले म्हणून सांगला काय? See, I'm काम telling कर you, म्हटलं it कॉन्स्टिट्युएन्सी. is about अजून टायम आसा टिकेटीक न्ही. कोणी म्हणून म्हणजे टायम तिकेट ना, तुजी लोक तिकेट खरगे पर्यंत पावले तिकेट मागपाक. ते मागू न्ही, मेळ्ळी ना न्ही. तरी समथींग कॉल्ड हें आसता न्ही, स्क्रिनींग कमिटी आसता, टायम आसा. नाव इट इज द टायम फॉर मी वेन आय एंटर्ड टू स्ट्रेंथन द काँग्रेस एवरीवेर, इवन इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी नावेली, अँड प्रूव इट. वी हॅव टू. कोणीय जॉईन जाता, लोकीक एनीबडी कॅन जॉईन एनी पार्टी अँड देन स्लीप एट होम. No, when you join, you have to show your capacity. You have to show your capability. You should show that you can do something and work. And then it is people's ticket. For me, people's ticket. People will decide. नावेलीचे लक्ष खूप जणांचे आणि ते खूप जण नावेलीन तसे तयार झाले की फाटलो रिझल्ट हांवें पळयला. जस्ट 24% वोट घेऊन उल्हास तुयेकर बाब इलेक्शन जिंकलो. फक्त 24% वोट पडलेले. उल्हास बाबा सेम सिच्युएशन आता येवपी सिच्युएशन बदलल्या. उल्हास बाबाक लॉटरी लागली, लॉटरी. आणि तुम्ही लावून दिली ती. तितूंत आमी सगळ्यांची मिस्टेक जाली. कित्याक 9-10 जाणां बसली जाल्यार तूं सांग म्हाका कितें जातलें? खतखतें जावपाना. सगळे डिवायड जाले. सिच्युएशन आता चेंज जालें आणि 5,000 पडटा तो आमदार जालो. पूण आतां सिच्युएशन चेंज जाला. आफ्टर इलेक्शन्स मरे 22 इलेक्शन जातकीर यू हॅव सीन उल्हासाचें काम. हाऊ मच यू कॅन सी डेव्हलपमेंट हॅपनिंग इन नावेली. आय डोंट हॅव टू टेल. यू ऑल डू अ सर्वे. ब्लॅक प्रुडंट डू अ सर्वे. ताजे फक्त दिसती पडटा बॅनर्स. उल्हास BJP MLA इज ओनली ऑन द बॅनर्स. मेरी क्रिसमस, हॅपी दिवाली, ईद मुबारक, नथिंग एल्स. He is not functional, he is not active, he has not united the people. No, ताका दिसता परतून आतां तशें जातलें, फुट्टले आनी 5-6 जाण बसतले आनी आपणाक लॉटरी मेळटली. पूण उल्हास बाबाक सांगपाक सोदता, पीपल ऑफ नावेली हॅव डिसायडेड टू सेंड यू होम. पण विदाउट अलायन्स तू नावेलीच्यान जिखपाक शकता. फाटलो रिझल्ट म्हाजें एकूच आसा, हांवें तुका पयलें सांगलां, एलायन्स जावपाक जाय न्ही. एलायन्स जातलें टुगेदर वी हॅव टू गो. जायना जाल्यार मागीर ऑप्शन कितें? लोकांनी ऑलरेडी डिसायड केलां. वेट अँड वॉच. टायम येता तर कळटलें. ओके, वेट अँड वॉच हेजेरूच आमी रावता. तुवें टायम दिलो. एसिडाचेरू तूं जे स्टेटमेंट तेजे फुडलें एक्सप्लेनेशन दिलें. हेच पॉयंटाचेर हांव इंटरव्यू सोदता. थँक्यू तुमकां. देव बरें करूं.